एक नवीन अलायन्स तयार जाता राजकारणा भितर, ती म्हळ्यार विजय सरदेसाय आनी मनोज परबाची. जे क्रिकेटी भितर जायना ते आमचे राजकारणा भितर जावपाक लागला. आमी आतां क्रिकेटीचे राजकारणाचे उलयले, आतां राजकारणा भितर ह्यो दोन टिमी एकठांय येवपा पळयतात. हें गणित कितें? प्रमोद, एक्चुअली न्हू आतां दिसलें आमकां पयर स्टेटमेंट येयले तेंचे हालीं दिसलें, पण एक्चुअली तेंची फाटली असेंब्ली जी जाल्या जुलय ऑगस्टाची जी व्हडलें मॉन्सून सेशन जालां तितून हें स्टार्ट जाल्लें. आमी खूब एक 2-4 विशय जंय जॉयंटली तेंच्यांनी घातलेले, कॉलिंग अटेन्शनाक जॉयंट ती आसली रेजोल्यूशन, म्हणजे ते दोगू मेळोन, म्हणजे हे आमचे ओपोजिशन विस्कटलेले आसले. बरोबर. आप एके वटेन रावले, आप काँग्रेसीचेरूच टिका करताले, काँग्रेस आपल्या जाग्यार रावले, विजय कुशीक आसलो, आरजी कुशीक आसली. पण हे दोगू मेळोन 2-3 गजालींनी अशे मेजर इश्यूचेर हे वांगडा येयल्या, वांगडा भितर तेंच्यांनी हें घातलां, कॉलिंग अटेन्शन बी घातलां. सो हे तेन्नाच्यान म्हाका दिसता स्टार्ट जालां अशें. मागीर मेन आतां इन्सिडंट जेन्ना रामाचो जो इन्सिडंट जालो थंय सगळे वांगडा, थंय सगळ्योच पॉलिटिकल पार्टी वांगडा आसल्यो. पयर जे टॅक्सीवाल्यांचे जाले थंय मेन हे दोगूच दिसले, थंय चड हायलायट जाले कारण थंय काँग्रेस नासली. काँग्रेसीचे आपले ते भितरले राजकारण चडलां, लिडरशीप चेंज जाता आनी कितें, ते कोण बेंगलोर गेल्या म्हणून आयकता. सो ते बोर्डा भितर काँग्रेसचो बेंगलोर गेला ते पावचेच ना, हांगासर आसले तेवूय बी थंय येयले ना लोकांचो विशय, म्हणजे ते आपल्याच राजकारणान बिजी आहा. सो हांगा ते खातीर ते हायलायट जाले की हे दोगू काँग्रेस आयलेले एक वेळ हायलायट जावचे नासले म्हणून ते मिडिया कडल्यान डिनाय केलें न्ही, डिनाय केलें ना. तेन्ना प्रश्न ते खातीर पडले, जर काँग्रेस आनी आप थंय वांगडा आशिल्ले इश्यू बद्दल जाल्यार हो प्रश्न येवचो नासलो. दोगूच दिसले आनी ते बाकी कोण नासले म्हणून तो प्रश्न येयलो. आनी त्या प्रश्नाक तेणी उत्तरां बरी दिली. विजयानू सांगलें उत्तर दिलें. मेन उत्तर बरें आसलें ते मनोजान म्हटलें आमी सद्या इश्यू बेज येता, फुडें मागीर तशी हें पडलें तेणी हें सोडलें ना की ना फुडें दार बंद केलें ना. पण तेणी एक पॉयंट मुद्दो मांडलो की आतां आमी इश्यू बेज येता आनी वेगळे वेगळे झगडोन फायदो ना, गोंयकाराचे विशय एके कडेन पावर तयार जाता. बट एक पॉलिटिकली एके कडेन येतले फुडलें इलेक्शन चिंतून जाल्यार बसो जाय वांगडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करपाक जाय, कारण आमचे विशय आहा, तेंचे विशय वेगळे, आमचे विशय वेगळे, ते पॉयंटांचे एके कडेन येवपा खातीर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली जावं जाय. सो तो विशय खूब फुडला अशें तेणी क्लियर केलें. बट पांडुरंग भाऊ, एक जो सूर ताणें धरला, पयली फावट जी आरजीपी सदांच म्हणटाले की नो अलायन्स, त्या आरजीपीन आज खंय तरी एक शिनाल दिला. कितें शिनाल दिला की आमी इश्यू बेस्ड आज एकठांय आयल्यात, घडये मुखार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जो शब्द आसा, हे जे वाक्य आसा ते मनोज परबाच्या तोंडांतल्यान दिसता फर्स्ट टायम आयकता. कारण आज पर्यंत गरजूच पडली ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हे शब्द वापरपाची. ताणें खुबश्यो गजाली सांगल्यो, काँग्रेसीक कचाट्यात धरपा खातीर सांगलें तुमी येयात, हें करात, अमकी गजाल करात, आपूण कंडिशनल अलायन्स आशिल्ल्यो. फर्स्ट टायम ताणें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाची भाशा उलयली आनी ती बी गोवा फॉरवर्डा बरोबर. वॉट डू यू मेक ऑफ इट? इज दीस एन इफेक्टीव कॉम्बिनेशन? इफेक्टीव कॉम्बिनेशन जावं शकता प्रमोद ते, बट प्रॉब्लेम कसो आसा की दोनूय पार्टीचे पॉलिसी वेगळ्यो आसा, दोनूय पार्टीची धोरणां वेगळी आसा. आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे आसा ते धोरण आसा कोणाचे आरजीपीचे, जी गोवा फॉरवर्ड त्या विशयाचेर केन्ना काय उलयलो ना. परत गोंयकार आनी गोंया भायलो हो विशय आहा आरजीपीचो, गोवा फॉरवर्ड तेन्ना त्या विशयाचेर केन्ना उलयले ना. फाल्यां जेन्ना एकठांय जर येवपाक जाले जाल्यार बाबा आरजीपीच्या लिडरांक विजयेची मतां पडटली आनी विजयच्या लोकांक आरजीपीची मतां पडटली काय ना हो फुडलो विशय आसा. आतां जर ते उलयल्या विशय आशिल्लो टॅक्सीकारांचो आंदोलन, तेंचें आंदोलन, पूण हे दोगूय येयल्या बरेंच आसा. पूण दोगांनी येवन जायनात प्रमोद. तेंची पर्संटेज जर फाटल्या इलेक्शनाची पळयली जाल्यार दोगांय एकठांय अलायन्स करून ते जायना तेंचें गणीत. जालें सुद्दां न्ही, फाल्यां कितें 4-5 समज एकट्याचे कोणाचे येयले जाल्यार हे लोक बीजेपी वांगडा वयतले, फाल्यां वयचे ना हेची गॅरंटी कोण दिवं शकना. सो हेका ऑप्शन कितें? काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी हे जेन्ना 4 जाण हेचे कडेन येतले तेन्नाच तेंचो वोट शेअर हो 30%च्या वयर वचूं शकता. आत्तां काँग्रेस कडेन 23.50% वोटर आसा, बाकीचे 1.48-6 हे सगळे जाण आसा. आम आदमी पार्टी 6.7 कितें आशिल्लो फाटल्या इलेक्शनात 22चो. सो हे सगळो धरलो सुद्दां तुवें कावंट जरी केलो जाल्यार ते बीजेपीक बीट करूं शकना, कारण बीजेपी 34%च्या फुडें पावल्ली आसा. सो हे जर सगळे पळयले जाल्यार हे 4 जाण हेचे कडेन येवपाक जाय, 2 जाण हेचे कडेन येवन जावचे ना. 2 जाण हेचे कडेन जर आयले न्ही जाल्यार 2017 हे जाल्ले प्रमोद. सगळ्यांनी आमी पळयलां काँग्रेसचो सपोर्ट घेवन 3-4 लोकांनी आपले सगळे पोळी भाजली आनी मागीर स्वता गेले कोणा वांगडा ते गेले बीजेपी वांगडा, तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान ते मंत्री जाले. सो अशें जातले ते अलायन्स म्हणटा ती अशी जावपाक जायना. अलायन्स जाल्यार चौकशी जावपाक जाय आनी एक फोर्स तयार जावपाक जाय प्रमोद, तरच कितें तरी 27 जातले. एकूच आरजीपी केन्ना अलायन्साच्यो गजाली करिना, ती गजाल करी
पण अलायन्स करतलो जाल्यार सद्याच्या सेटअपान गोवा फॉरवर्ड एकूच पार्टी जेचे कडेन ते करपाक शकता, कारण ती रिजनल पार्टी. हे पोगो म्हणटा ते गोंयकारपण म्हणटा, वो डायरेक्ट एग्रेसीव वचना, पण विशय तोच आहा, गोंयकारपण सांबाळपाचें वा कोण तोच आहा. ते डायरेक्ट एग्रेसीव वयता, ते तुका घाटी आनी कितें सगळे झोपडपट्टी सगळे करून मोकळे. हो एग्रेसीव आसना, तेजो हे रोल वेगळो आहा. पण हेजे कडेन थिंक टँक म्हणजे तेजे कडेन एक लिडर आहा जो दूर दृश्टी पळोवपाक शकता, हेंचे कडेन तशें आहा. सो ते कॉम्बिनेशन जावपाक शकता फुडाराक. आनी RGP सारकी पार्टी जिणी 10% मतां घेतली फाटल्या इलेक्शनाक, ती कोणा वांगडा अलायन्स करतली जाल्यार हेच पार्टी वांगडा करूं शकता आनी कोणा वांगडा करपाक शकता. समज काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी हेंच्या वांगडा येवंक ना जाली जाल्यार दोनूय पार्ट्यांचे हेच तिगतले, अस्तित्व जे आहा न्ही ते एक दोन सीट काय जायना, पूण हे उरतले आनी दोगांयची फायदो जातलो. What do you think, Joel? Is this because we are talking about two things here. One very interesting point that Laukik made की हांगचो कोर आनी तांचो कोर सेम आहा. टॅक्टिकल स्टान्स वेगळो आहा, स्ट्रॅटेजीक पॉस्चरींग वेगळें आहा, बट कोर सेम आहा. आनी दोन अशी लिडर आसात हू आर क्राउड पुलर्स. बोथ आर क्राउड पुलर्स. Both are very good orators, both are very articulate, but both are crowd pullers also. Where do you think this can go? Pramod, first of all, it is very surprising that they have taken this kind of this thing, recourse that yes, looks like an alliance, they are agreeing for an alliance, but if you see the last assembly session, there was softening towards each other, yeah, and even to some extent, even Congress, Uriya Lema was a little soft on Pogo. I mean, the first time if you see Pogo, everybody was thrashing Pogo. They saying that आमी तेका समकोच एक untouchable कसो केल्लो तेका विरेशाक. But now, I mean, he was the man who was actually commanding, and everybody was, soft. Nobody was at least not opposing. Not opposing. Yeah. So first signs were emerging at the assembly session. Now going forward, this is surprising that they are okay for an alliance. More especially when Manoj was lashing out at Goa Forward, especially Vijay Sardesai. Samko critic करतलो आणि आता suddenly everything seems to have changed. But in इलेक्शनाचे वारे व्हांवपा लागले दिसता. But in politics there are no permanent friends, no permanent enemies. So anything can happen. As Pandurang has clearly said, that it is not going to make much of a difference in the larger equation of politics, because Fatorda, Goa Forward is strong, and maybe Santandre, Viresh Asa, Manoj may be this thing. Overall, it may not change. Again, it will require Congress. And here now, Congress is fighting a battle with AAP. I mean, they are split. I mean, right now they are fighting a battle within also. When they are fighting a battle with AAP. There is chaos at one end, and there is kind of a alliance happening on the other end. Very interesting landscape. हे दोन फोर्स जायचे येले न्ही प्रमोद, खूप मोठो फरक गोंयच्या राजकारणात जावं शकता. कारण विजय कडेन कशें आहा, विजय पॉलिटिक्स पळयला आनी ताका स्ट्रॅटजी जाणा तो कितें करपाक जाय ते. आनी हांच्या कडेन कशें आहा, RGP कडेन एक मोठो फोर्स आहा लोकांचो, भुरगे यंग क्राउड आहा तेंच्या कडेन. एक मोठो फरक गोंयच्या राजकारणात पडो शकता. RGP कडेन कॅडर आसा, मोठो फरक पडो शकता. गोवा फॉरवर्डा कडेन विजयाचो एक्सपिरियन्स आसा आनी राजकारणाची चड जाण आसा. So you are saying that's a very formidable combination. मोठो फरक जर दोनूय इकडे येले न्ही गोंयच्या राजकारणात मोठो फरक पडो शकता. Vijay for now. I'll tell you why. Because Vijay, Congress kept him at a distance. He tried. He said that he is even at one point in time, if I'm not wrong, he even was ready to merge his party with Congress, which no Congress leader has accepted. Yeah. So I mean, options were like, he'll look elsewhere. I mean, whether it is AAP, whether it is RG, and also you can't fault him in that count. On that count. So obviously he will look at RG, and they are two formidable leaders. लागी पावला. सोयरीक तर करपा जाय. एक जर ना म्हणटा तो कोणा बरोबर तरी सोयरीक करपा जाय. कारण एकटोच काय सध्याच्या गोंयच्या राजकारणा भितर आपूण एकटोच रावतलो बॅचलर कसो आनी संसार करतलो अशी परिस्थिती काय ना. तर मागीर विजय आसूं, मनोज आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा आप आसूं, कोणें जर ठरयलें हांव बॅचलर आनी हांव तुगे एकटोच संसार करतलो म्हणून तागे घरा भितर तुगेली सांजेचो गॅस सुद्दां पेटचो ना, इतली वायट परिस्थिती आसा सध्या. सोयरीक जावपा जाय. पूण आतां सद्याक म्हाका दिसता, हांकां दिसता की एटलीस्ट आमी एकमेकाचें तोंड पळोवपाक शकता म्हणून. RG could make a difference going by the last poll count. The voter base asa, if that increases.